Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटीवेलें वाचप. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्योक येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हळ्यार तुमचो असोल भावार्थ थीरपण उत्पन्न करता आनी थीरपणाचें फळ म्हळ्यार सोपूर्णाय. अशें तुमी सोपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. ताळणेंत थीर रावता तो मनीस सुभागी. ताची परिक्षा जातोच आपलो मोग करतल्यांक देवान भासायलो जिविताचो मुकुट तो घेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सगळे वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्याक पडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. भोगतानो, सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळयोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांव. उद्गार. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी. सर्गींचे राज खरेंच तांचे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोणांत
नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियो नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक उरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयता. सॅम्युएलाचें पयलें पुस्तक 3 वळ 8. नियाळाक आधार. आपलो घरकार अंतरल्या उपरांत चीना देशांतली मारिया जांग युछून हिणें वितिगुदिनो गांवांतल्या अगस्तिनियन रिकलेक्ट्स मोठान कॉन्वेंट वचोंक येवजिलें. तिका 5 भुरगीं, 4 धुवो माद्री जाल्ल्यो आनी एकूच पूत आसलो तो पाद्री जालो. शेकी हे आवयनूय भावार्थाची उडी मारली. तिच्या घरकाराच्या मरणा उपरांत निराशी जायनासतना तिणें दैवीक आपोवणें अणभवलें आनी असाधारणपणी आपलो भावार्थ थिरायलो आनी आपल्या जिवाची आत्मीक यात्रा सुरू केली. आयच्या पयल्या वाचपान भुरगो सॅम्युएल एलीचे नोदरेखान सर्वेस्पोराची सेवा करतालो. देवाची आर्क पेट आसली त्या सर्वेस्पोराच्या पवित्र स्थानांत सॅम्युएल न्हिदून आसलो. तेन्ना सर्वेस्पोरान ताका 3 पावटी उलो केलो आनी ताणें जाप दिली, हो पळे आसा. सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडोवंक दिनासलो. आमच्या घराब्यांनी आवय बापायचे देव भोगतीन भुरगीं देवाच्या मोगान वाडोवंक पावतात. मारिया हे आवय वरवीं तिचीं सगळीं भुरगीं देवाच्या मोळ्यान वावर करूंक फुडें सरलीं. आन्नान सॅम्युएल आपल्या पुताक ल्हानूच आसतना देवाक भेटयलो आनी सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, तुका पयलो आनी वयलो जागो दिवं. आमच्या घराब्यांतल्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक पावूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी मोगान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.